भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया हायना ह्या प्राण्या विशीं. ताका तरस लकडबग्गा बी म्हणटात. हे चडशे आफ्रिकेंत मेळटात, पूण भारता सयत ते हेर कडेनूय आसात. क्रोकुटा हो तांचेच जातीचो प्राणी. हायना सुण्या सारको दिसता, पूण माजर आनी मुंगूस हे ताचे लागींचे सोयरे म्हणून येतात. हायना हो हुशार प्राणी, माकडा परसूय हुशार. मादी हायना कळपाचें फुडारपण करता. तिचोच शेक कळपाचेर चलता. हायना मरण आयिल्ले प्राणी खाता. हो तो सगळ्यांत आक्रमक शिकारी. ताचो जबडो इतलो घट की तो हाडा पासून फोडटा. हाडां आनी दात खावपी तो एकसुरो प्राणी म्हणल्यार जाता. हायना रातचो चड सक्रिय आसता. तो ल्हान प्राणी, कीटक, फळां खाता. गोडे आनी खारें उदकूय पियेता. उदका बगर कांय दीस रावपाकूय शकता. तो कळपान रावता. ताका 1.5-2 किलोमीटर अंतरा वयलो वास येता. बरें पेवपाक कळटा. तो मेल्ले प्राणी खाता म्हूण ताका रानाचो भलायकी रक्षक म्हणटात. वेळ आयल्यार तो म्हाताऱ्या वाघ शिवांकूय कळपान मारपाक शकता. ताच्या कळपान 5 ते 80 पासून हायना आसतात. ते एकठांय येवन शिकार करतात. हायना बिळांनी खडपा फाटल्यान रावतात. रातचो रानांनी हांसपाचो आवाज येता तो मनशाचो न्हय, तर तो हायनाचो. मात खोस जावन तो हांसना, तर भियेलो, तणावांत आसलो काय तसो आवाज काडटा. अन्ना खातीर झगडटनाय तो तसो आवाज काडटा. हायना रानांनी 20 वर्सां परस चड काळ जगपाक शकता. ताका याद बरें उरता. ताच्यो 4 प्रजाती: स्पॉटेड हायना, ब्रावन हायना, स्ट्रायप्ड हायना आनी एर्ड वुल्फ. हो प्राणी आवाज काडटा तो पयस मेरेन आयकुपाक येता. हायनाचे फाटले पांय ल्हान, ताका लागून ताका धांवपाक बऱ्याक पडटा. ताचें वजन 40 ते 80 किल. आफ्रिकेंतल्यो कांय जमाती हायनाक जादू करपी, आत्म्या कडेन जोडिल्लो प्राणी मानतात. ताका शक्तीचें प्रतीक मानतात. मनशाचेर तो सहसा हल्लो करिना, तर असो हो हायना. बरें तर भुरग्यानो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.